घेऊया A21 पेज नंबर 10 A21. सगळ्यांक तुमकां दी बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुआंव कामील डायस आनी केरुबिना कुन्या हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. सगळीं आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. जीं कोण बरीं नात दुयेंत पडलेलीं आसात तांचेय पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, देवाचो मोग आमचे सवे खूब व्हड आनी ह्या पासत जेजू आपल्या पुताक ताणें आमचे पासत धाडला. आमी हो मोग ओळखून घेवंक आनी ह्या मोगाच्या बरेपणा पासत आमी जिवंक आमकां कृपा मागुया. जायते पावटी देवान दिल्ल्या बरेपणाचेर आमी अनुपकारी जाल्या. असल्या अनुपकारीपणा पासत आमी देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतलीं तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. ओसियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्रायमाक चलूंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातांत घेतली. तरी हांव तांचो परामस करता म्हूण तांणी ओळखूंक ना. काकलुतीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडली. भुरग्यांक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन वेंगोयता तशें हांवें तांकां वेंगोयली.
आनी ओडोव घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीस म्हजेच भितर परतता, हें चिंतून सगलो म्हजो जीव कांपता. म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना, हांव एफ्रायमाचें आनीक निसणटोन करचो ना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र, आनी निसणटोन करूंक म्हाका खुशी ना. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. पोतून म्हणुया. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवळी, तर आयक आमकां. केरुबी वयर शिवासनार तूं बसून आसाय. तुजें बळ उक्तेपणीन दाखय, आमची सोडवण करूंक ये. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागतांव, आमचेशी परतून ये. स्वर्गार तावन नदर मार. ए तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचे राज लागीं पावला. जिवीत पोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवन करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां फुक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबें लेगून पोतयेन आसचें न्हय. न्हय म्हूण वातेक गुटी, वो 2 आंगावलीं, वो व्हाणू, वो दांडो, कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नोंगरान वो गांवांत भितर सरशात. तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात, आनी थंयसरले भायर सरसर तांगेर रावात. ताच्या घरान भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नमन करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार, न्हय म्हूण तुमचीं उतरां आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले वो नोंगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूल्ल फाफडून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, त्या नोंगरा परस सोदोम आनी गोमोरा गांवांक झडटेच्या दिसाक ओदीक दिलाय मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त.
रिच्या भाव भयणीनो, आयच्या देवाच्या उतरान थोडीशीं उतरां जीं आमच्या नियाळाक आयज आमी घेवपाक जातात तीं. पयल्या वाचपान आयज देव एका आवय बापाय सारको आपल्या भुरग्यांशी वागता तें आमकां दिश्टी पडटा. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक पाठयता आनी पाठयता आसतना तांकां कितें कितें करचें, कितें ना करचें, कितें व्हरचें, कितें ना व्हरचें हाचेर एक इन्स्ट्रक्शन कशें दिता. आनी निमणें आयज हें शुभ वर्तमान सोंपता आसतना जोडटेच्या दिसाची आमकां खबर मेळ्ळ्या. भाव भयणीनो, आमी हीं उतरां आयकल्यांत आनी आमी घडये आमच्या जिवितांत पडयल्यांत. अनुपकारी पूत, अनुपकारी धूव, अनुपकारी भुरगीं तियात्र न्हू, पूण हीं उतरां आमकां आमच्या जिवितांत, आमच्या घराब्यांनी, आमच्या समाजान आयज पळोवंक मेळटात. जेन्ना एक आवय, एक बापूय आपल्या भुरग्यांचो इतलो मोग करता, धाकटो सावन ताका वयर काडटा. जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, इज्रायल भुरगो आसलो तेन्ना ताका कशे भाशेन वयर काडलो. एक पोरजा देवान घडोवन हाडली आनी ती एक पोरजाच न्हय पूण आपलो भुरगो जाल्ल्या भाशेन ताका केलो. आनी तरी आसतना आमी पळयता इज्रायल हो जो भुरगोसो आसलो आनी ताका व्हडलो केला देवान, वाडयला इतल्या मोगान, इतल्या आपुरबायेन. काय बरें वर्णन केलां हे आपुरबायेची. ही सगळी आपुरबाय दाखयल्या उपरांत तरूय पूण ही पोरजा देवाक विस्वाशी रावना, अनुपकारी जाता. अनुपकारी जाता आनी आनीक कोणा फाटल्यान वेता. देवान जो आख्खो मोग दाखयला तो एके भाशेन ताची एक मस्करी कशी करता, फकाणां करता ताची. बरे भाशेन तें मानून घेवन त्याच मोगान वाडूंक जाय आसली इज्रायल पोरजा, पूण तशें करिना. जेजून जेन्ना आपल्या आपोस्लांक धाडले, 12 जाणांक जेन्ना पाठयले, आमी कालच्या दिसाक हें शुभ वर्तमान वाचलेलें, तेन्ना तांकां एक वस्त सांगली, इज्रायलाच्या सांडलोल्या शेळयां सरशीं वसात आनी तांकां शुभ वर्तमान परगट करात. म्हणटच हो मोग जो देवान तांकां दिल्लो ते आतां अनुपकारी जावन पयस पडलेले आसात, सांडलेले आसात. तांकां परतून हाडपाक जाय, तांकां परतून ह्या देवाच्या मोगाक लागीं हाडूंक जाय. पयल्या वाचपानूय आमी आयकलां, देव म्हणटा, हांव एफ्रायमाक आनीक खास्त लावचो ना. जें कितें तांणी केलां ताका खास्त फावो आनी तांचें निसंटन जावपाक जाय. हाच्याहून बरें तांकां आनीक घडयेक फावो न्हय. तरी आसतना तांच्या पातकाक खास्त फावो आसतनाय देव दयाळ जाता आनी म्हणटा, हांव तांकां खास्त लावचो ना. आमचेय भितर भाव भयणीनो, जेन्ना आमी अनुपकारी जाता, जावं भुरगीं कशीं आमी पूत धुवो कशें अनुपकारी जाता, वो आमी घडये इश्ट मित्रां कशीं अनुपकारी जाता, वो आमकां जे कोण बरें करतात, बरें सांगतात तांचे सवें अनुपकारी जाता, वो कसलेय तरेचें बरेंपण आमचें सवें दाखयतात तांचे सवें आमी अनुपकारी जाता, तेन्ना आमकां खास्त फावो, तेन्ना आमचें निसंटन जावंक फावो. तरी आसतना देवाची कृपा आनी देवाचो मोग इतलो खास्त फावो आसतनाय हांव तांकां खास्त लावचो ना. जायते फावटी आमकांय आमच्या जिवितांत हें घडये दिश्टी पडटा. आवय बापाय सवें बो करून जेन्ना आमचीं भुरगीं वागतात एक अनुपकारीपणान, तेन्ना तांकां खास्त फावो, तेन्ना तांचें निसंटन जावंक फावो. पूण आवय बापूय केन्नाच आपल्या भुरग्यांक शिराप घालता तें आमकां दिश्टी पडना. तीं सोंसतात, तीं रडटात आपूण कोणशाक बसून, पूण ह्या आपल्या भुरग्यां पासत तीं बरें मागतात. कोणूय जरी तर तांच्या भुरग्यांची खबर करीत जाल्यार जायते फावटी डिफेंड करतात आपल्या भुरग्यांक, आपल्या पुताक भोव करून. मागीर येता सुनेचेर डिफेन्स सिस्टम आसता. जाल्यार ह्या सगळ्यांत आमकां दिश्टी पडटा तें हें की जाचेर तूं अनुपकारी जाला आनी जो तुका बरेंपण दिवंक येता तो तुजेर शिराप घालिना, तुका वायट करिना. तरी आसतना निमणी वोड भाव भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानाची आमकां भोव गरजेची. जेजून आपल्या शिसांक कशे भाशेन वागचें, जेन्ना तुका कोण मानून घेना, तुजीं उतरां आयकूंक सोदिना, वा तुवें बरेंपण जें केलां तें ताचेर अनुपकारी जाता, तेन्ना तांचें सवें तुमी कितें करचें, तुजे पांयांचो धूल थंयसर फाफडून भायर सर, कुशीन सरून वच. रिएक्ट जायनाका, ओ शिराप घायनाका, वायट करिनाका, ओगी कुशीन सरून वच.
पूण निमणी वोड आमकां सांगता जोडटेच्या दिसा असल्यांक हें सगलें मागीर फावो जातलें. तर आमचे मदें कोणूय जरी तर असली अनुपकारीपणां करता आनी समजता कांयच जायना आमकां ह्या संवसारान, देवूय कांय करना, पायी कांय करना, माय कांय करना, जांचे सगळें आमी बरेपण घेतलेलें आसा आनी आमी अनुपकारी जाल्या ती आमकां कांय करना अशें जरी तर कोणूय समजता आनी ह्याच अनुपकारीपणान जी येता सुदरपाक सोदिना जाल्यार पळय जोडटेचो दीस. आनी त्या दिसाक सदोम आनी गमोरा हांकां तरी धिलाय मेळटली. उगडास करुया सदोम आनी गमोराचेर देवान तो कोरव्यांचो पावस घातलेलो, साल्फरीन लासून उडयल्लें, कित्याक वायट पातक चड वाडलेलें. तर इतलें वायट केल्ल्या ह्या मनशांक पासून जोडटेच्या दिसाक धिलाय मेळटली. पूण जो कोण अनुपकारी जाता, जो कोण बरेपण घेतलां दुसऱ्यांचें आनी तांचेर परतून अनुपकारी जाता, सुदरपाक सोदिना, ताका व्हडली जोडटी आसतली. तर हें समजून घेवन भाव भयणीनो आमच्या जिविताची नवसरणी करपाक आमी गरज. ओजियस प्रवाद्याचें पुस्तक जें आमी ह्या दिसांनी वाचता, ह्या सुमानान वाचता, खरीच भाशेन हो देवाचो शीम मेर नासलेलो मोग आमचे सवें दाखयता. आमकां फावो म्हण न्हय, आमी पातकी, आमी अनुपकारी जायते पावटी, तरी आसतना हो देवाचो मोग सदांच पूर्ण. तर ह्या देवाच्या मोगाक आमी वेंग मारूंक आनी त्या देवाच्या मोगा सारकीं आमी जावंक, जे कोण आमचे सवें बरेपण करतात तांकां आमी उपकारी जावंक आनी आमच्यान जाता ते भाशेन दुसऱ्या सवें आमी बरेपण करीत रावंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C21 पेज नंबर 37. C21. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवांच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. उंच तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परीन वण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट परगोठुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलो लितच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचेय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमचो देव आमचे सगळे मोगाळ, उदार आनी आमकां भोगशितलो देव. आमी जायते पावटी अनुपकारी घडये जाल्यो. आमचें अनुपकारपण पयस करून आमी देवा सारकीं मोगाळ, विस्वाशी आनी एकामेकाक भोगशितलीं आनी एकामेकाक बरेपण दाखयतलीं जावंक कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्याक जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिवे तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिवे तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिवे तूं संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या
तुम्ही हांव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र तूं संस्कारांत भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका तुका एकपडटा एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे सोबीत जशें उदक तुज्या दिव्यान कोणवीस यंत्राचो रूप नळुमेचे तुज्या दिव्यान कोणवीस यंत्राचो रूप नळुमेचे तुझे पखोल मागनाची बी नावाचे सूप आनी पोतरी तुझे पखोल मागनाची बी नावाचे सूप आनी पोतरी सुमी म्हणटा कश्टवतल्यान न्हू आनी वचें वायतल्यान न्हू सगळीं तुमी म्हजेशी येयात हांव तुमकां विसव दितलो प्रार्थुया बापा येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गायन घेवया F20 पेज नंबर 95 F20 सोपोर्या तुमचे सांगाती हांव आसां संवसार सोपोर्या तुमचे सांगाती हांव आसां बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा So